मिसाचे भेटेक सुरवात करताना सगळीं आमी उबी रावून यादनिकाक येवकार दिवन सुरवात एक गायन करूया. गायनाचो अंक A19 पेज 9. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, फामिलीच्या जिवितान देख आसप म्हणजे मिठा भाशेन आमचे जिवीत जावप, उजवाडा भाशेन आमचे कुटुंबीक जिवीत जावप. देख ना कुटुंबान आमचो कुटुंब मोडून वेतलो. आवय बापूय कशी भुरग्यांक देखीन आमच्या कुटुंबांत वाडोवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. भोक्तीन आनी भावार्थान ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमचें कुटुंबीक जिवीत देखीचें जावंक कुरपा आनी बोळ बागयोंत आतुनीचे मजतीन आमकां मिसांत मागुया. आमी उत्सूक मनशां कुटुंबीक जिवितान आवय बापूय आनी भुरगीं कशीं चुकल्या. एकामेकाक मान दिवंक, एकामेकाक बरी देखीन पळोवंक आनी वागोवंक बोगसणे त्याच देवाचें आमकां मागुया. बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच आंकवार मारयेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. तुका जाय त्या वेळार जेजू लागीं माग. केरीत भशेन ह्या मिसाचें इंतेसांव सिल्रॉय फर्नांदीस ताचे खातीर आनी ताच्या गरजां खातीर मागुया.
सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादुवाच्या बागिवंत आंतोनीक कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसलोल्याचो तिरासरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गोरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणांनो, हो विस्वास आमकां क्रिस्ता उदेशी देवा मुखार आसा. आमचेच ओस्तोंगी आमी कितें केलें म्हूण सांगूंक आमी शेकोनाव, पूण आमची शक्ती देवा कडसून येता. ताणेंच आमकां नव्या कराराचे फावो तसले सेवक केल्यात. हो करार म्हणल्यार अक्षरांनी बरयलेल्या कायद्या नेमाचो न्हय, पूण आत्म्याचो. कित्याक अक्षरांनी बरयलेले नेम कायदे मरण हाडटा, पूण आत्मो जिवीत दिता. फातराचेर अक्षरांनी कातयलोली मरणाची सेवा इतली मैवेवून जावंक पावली की इस्रायलाचे पूत आनी धुवो मोइसेसाच्या मुखामालार नदर मारूंक शकनासली. कित्याक जोरी तांचो पोरचोळ पालोवचो आसलो तोरूय ताचे मुखामोल सगळेंच रुसरुसतालें. तर आमची सेवा कितली ओदीक दिता ती सेवा कितली ओदीक मैवेवून जावंक फावना. हे विशीं आमच्यान म्हणूंक येता की आतांचे उत्तम मोहिमेन सोर केल्यार आदली मोहिमा कांयच न्हय आसली. नोपय जावचें आसलें ते मोहिमेन फांकलें जाल्यार तोखता ती कितले ओदीक मोहिमेवून फांकूंक फावना. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पांयासोना मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. खरेंच तो पवित्र. जबाब. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. ताच्या याज्ञिका मदें मोइसेसान आनी आरोन आसले. ताचें नांव घेतोल्या मदें सॅम्युएल आसलो. ते ताका उलो मारीत आनी तो तांकां जाप दी. जबाब. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. कुपाच्या खांब्यांसून तो ताचे कडेन उलयतालो. ते ताच्यो आज्ञा पाळटाले आनी ताची सुमूट सांबाळटाले. जबाब. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. सर्वेस्परा आमच्या देवाक तूं तांकां जाप दितलोय आनी जोरी तांच्या गुन्यांवांक हांस लायतालोय तोरी देवा तूं तांकां बक्षितालोय. जबाब. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पवित्र पर्वता मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. कित्याक सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. जबाब. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. शिव वर्तमानाक आमची कालचा मनां तयार करूंक उबी रावया. सर्वेस्पोराक जय 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 जय. सर्वेस्पोराक जय 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 जय. सर्वेस्पोराक जय 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 जय. सर्वेस्पोराक जय जय. तुझे मारूक म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. सर्वेस्पोराक जय 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 जय. सर्वेस्पोराक जय
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातीवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी प्रितुमेचें मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायी. तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोळा मोस्तूंक जायीत, आनी कित्याकूच तें उपकारोना. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायलेपणाक धापून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. गोरा नासत्या सगळ्यांक ताचो उजवाड पळोवंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजोळचो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाच्या भयणी बाबांनो, वेतेक चुकलो तो वावांक चुकलो, वावांक चुकलो तो कोणाक चुकलो? व्हडल्यान गांवांक चुकलो. वेत म्हणजे मातशें मातशें चुकोन चुकोन आमी सारकीं चुकूंक पावता. आयचो विशय कुटुंबान बरी देख सात्वीकपणाची तत्वां भुरग्यांक दिवया. दुसऱ्या उतरांनी हो विशय आमकां केरीत भाशेन आवय बापायक आमची जबाबदारी पाळूंक आमच्या भुरग्याक देखीचें जिवीत जिवंक बोळ करता. तुमकां काणी आयकोंक बरें दिसता सेर्मॉन न्हू? एक काणी सांगता, गोडणी न्हू, काणी ती. एका यादनिकान असोच सेर्मांव कोत्तना सांगलोली, एकलो तरणाटो आपल्या जिविताची निमाणी वर्सां प्रिझावान काडटालो. मरणाची शिक्षा ताका फावो जाल्ली. ताचो निमाणो विश कितें आसा जेन्ना ताका अधिकाऱ्यांनी विचारलें तेन्ना ताणें म्हळें, म्हाका म्हजी आवयक कानान सांगूंक जाय, कितें तरी म्हजी आवयक म्हाका कानान सांगूंक जाय. आनी ताका परवानगी दिली. आवयक आपयली तेन्ना पुताक पळोवन आवय रडटाली. पुताक कानान कितें सांगूंक जाय म्हूण आवय मुखार आयली आनी पुतान आवयच्या कानाक घांस मारलो आनी आवयचो कानूच काडलो. सगलो लोक थोटाक जालो. अशें कित्याक केलें ह्या भुरग्यान? जेन्ना ताका विचारलें तेन्ना भुरग्यान तरणाट्यान म्हळें, म्हज्या आवयन पयलेंच म्हज्या कानाक दवरलेलो जाल्यार हांव हे परिस्थितीचेर पावचो नासलो. म्हज्या आवयन पयलेंच म्हज्या कानांत बरी देख दिलोली जाल्यार हांव ही मरणाची शिक्षा भोगचो नासलो. हांव ल्हान आसलो तेन्ना भुरग्यांच्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका दिसताल्यो, जावं पेन्सील, जावं रबर, जावं बूक, हांव तो चोरून घरा हाडटालो. म्हज्या आवयन म्हाका केन्नाच म्हणूंक ना, बाबा हें वायट, तें करिनाकाय. केन्नाच म्हज्या कानाक धरूंक ना आनी देख शिकोवंक ना. म्हाका दिसलें हें करप सारकें म्हूण हांव करीत आयलो. चोरयेचो हात म्हाका लागलो आनी ही म्हजी परिस्थिती. चोरयेक सांपडलो आनी म्हाका प्रिझावान घातलो. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ही फकत काणी, पूण काणयेंतल्यान आमकां जायत्यो वस्तू जिविताक मेळटात. भुरग्यांक देखीची जावंक आमकां आवय बापायक आपयल्यान. काजारा दिसा तुमी भास दिल्ली वेदी मुखार भुरग्याक देवाचें देणें म्हूण देव दिता जाल्यार मानून घेतली
आनी तुमी कितें जबाब दिल्लो ओय मानून घेतली म्हूण देवान भुरग्याचे देणे फावो केलें देखून भुरग्यांक बावतीम दिता आसतना इगोजेच्या दारा मुखार यादनिकान आनीक एक पावटी प्रश्न केल्लो ह्या भुरग्याक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक तो तयार आसाय आनी तुमी ओय म्हूण इगोर्जेच्या दाराचेर यादनिकाक जबाब दिल्लो मोगाच्या भयणी बाबांनो आवय बापूय आनी वडील कशी आमची जबाबदारी भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक भुरग्यांक क्रिस्ती धर्मान शिकोवंक आनी क्रिस्ती इस्कॉलांनी शिकोवन भुरग्याची बरी वाड करूंक आमकां केरीत कायदो आसा मोगाच्या भयणी बाबांनो हांव म्हणना खरेंच आमचें कुटूंब देखीचें न्हू हांव म्हणोंक सोदिना हांव सांगता ती देख आनी तुमी कांयच भुरग्यांक देख शिकयनात हांव तेंय म्हणोंक सोदिना आमच्या जायत्या कुटुंबांनी आवय बापूय भुरग्यांक बरे देखींत वाडयता पूण जनरली आमी पळयता तेन्ना खंय तरी देख दिवप उणी जावंक ना काय तुमच्या आवय बापायनी तुमकां देख दिली तशीच आज आवय बापूय भुरग्यांक देख शिकयता काय शिकयता आसतली पूण जनरली खंय तरी खंय आमची पावलां चुकलोली आसात ओ कंपेरेटिवली नियाळ आमी करुया गोडी हांव रॉंग आसत तुमी सारकी आसत पूण ह्या नियाळाक आमच्या आदार जरूर आमकां मेळटलो थोड्यो वस्तू आमी नियाळुया आदी आमी सगलीं कशी जियेताल्या जॉयंट फॅमिली बरोबर जियेतल्या बरोबर जियेलें म्हणटकूच तितलेंच शीत रांदूं जाय नुस्तें मेळटालें जायतें तितलेंच मेळटालें वांटे करून जेयतालीं सारकें न्हू वांटे करून पावोवन जेयतालीं फाटल्यान कोण उरला फुडल्यान कोण आसा कोण उरला जेवपाक वांटून जेयतालीं कित्याक बरोबर जियेतालीं बरोबर शॅर कोत्तालीं जायत्यो वस्तू आमी एकामेकाक दिताल्या आनी घेताल्या आतां न्युक्लियर फॅमिलीज घडल्यात न्युक्लियर फॅमिलीज वायट न्हय पूण सगळीं आमचें न्युक्लियर जालां चिंतप न्युक्लियर जेवप न्युक्लियर रावप न्युक्लियर म्हणजे आमी नोको शॅर कशें कोत्तलें हांव तें आयज भुरग्यांक सांग तूं बाबा तुका आनी चॉकलेट दी म्हणून दितात कशींच दिवचें नात कित्याक दिवपाची संवय खंय ना खंय मोडल्या आदी जायतीं जाणां भुरगीं घरांत आसतालीं आनी एकामेकाक दिवंक फाटीं फुडें सरोन आसलीं कित्याक दिवंक जाय दुसरो रडटालो एकामेकाक दिना जाल्यार आवय कानांक धरताली पूण आज घडये एक दोन भुरगीं घरा लागीं दिवपाचें आयज भुरग्यांक तितलो आतना कळटा ना कळटा भुरग्याच्याय काळजान हेंच गेलां उखलून दिवंक जायना घडये ही एक आमच्या जिवितान स्लो कुटुंबान एक संवय रिगलोली आसा आदी भुरग्यांक जेवपाच्या टायमार जेवंक जाय आसलें भुरग्यांनी कितले पांय धाडायले जाल्यार आवयक आनी बापायक तर दिवंक नाका कशींच दिनासलीं तूं मागीर कितलेंय रोड जमनीर पड आनी आख्खें शेण घेवन जमनीचेर लोळ कांयच ना तेंच शीत तीच कोडी जेवंक जाय आसलें भाजयेन जाल्यार भाजयेन जे पेजेन जाल्यार पेजयेन जे आवय बापूय भुरग्यांक आनी कांय ऑप्शन नासलें आनी भुरगीं रडोन 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 जेयतालीं आयज जेयतात केल्या पुरो भुरग्यांनी हालो स्विगी हालो झोमॅटो यो कितें जाय शीत कोडी नाका आयज डबल चीज बगर जाय म्हाका भुरग्यांक आनी पांय धाडावपाक नाका दी 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 म्हणून आवय बापूय पयलींच जाणान कितें भुरगीं खातोलीं आनी जेयतलीं आयज खंय तरी पॅटर्न आमची देख दिवपाची आल्लोली आसा इस्कॉलान पळयात टिचरीन तापयल्यार इगोर्जेन पाद्रीन तापयल्यार वडिलांन कोणें तापयल्यार म्हणटालीं मामी डॅडी बरें जालें फादर आनीक तापय आनीक चिमटो काडूंक जाय आसलो आनीक दोन मारूंक जाय आसलीं आयकना घरा कोणें आयज म्हणटात आयज झगडी करूंक येतात पार्रे कशें उबी रावतात इस्कॉलाच्या दाराचेर आनी इगोर्जेला घेवन मुटलेंत कशें म्हज्या चेड्याक म्हज्या चेडवाक तुवें अशें मुडलेंच कशें म्हणोंक ना जाल्यार लेगून एक उतर काडलें जाल्यार लेगून आज ही परिस्थिती जालोली आसा केस लेगून टिचरीचेर घातलोली आसा कित्याक भुरग्याक अब्यूज केलें भुरग्याक कितें म्हणलें भुरग्याक तापयलें
भुरग्याक कानांक धरलें आयज आवय बापायन लेगून भुरग्यांक कानांत धरलें जाल्यार भुरगे कितें करतात सोणो फुगयतात मामी डॅडीक सॉरी म्हणचें पडटा भुरग्यांक सॉरी म्हणपाची गरज ना आमची पॅटर्न खंय गेल्या देख दिवपाची 1 रुपया दिल्यार व्हडलें हालें न्हू 10 रुपया घेवन स्कॉलाक गेल्यार पोश तूं तुमकां पॉकेट मनी कितले मेळटाले आवय बापूय कितें दितालीं पावाचो कुडको जॅम लायलो नाल्यार केळें गायलें साकर गायली गेलीं बॅगां घेवन आयज 10 रुपया पावतात 20 रुपया पावतात 500 रुपया म्हूण कांय न्हू 1000ची नोट ना म्हूण बरें जालें कांयच न्हू भुरग्यांक कित्याक संवय जाल्या आनी गारा कोळ्ळी चापाटी जॅमलान वतात नागेट्स जाय मागीर कितें चिप्स जाय नाका तितलें जाय नाजाल्यार इस्कॉला वचना वसोंक सोदनात मागीर मामी डॅडी धांवतात घेवन मोगाच्या भयणी भावानू ही आमची आतां पॅटर्न जाल्या ही आमची संवय जाल्या हांव म्हणोना जें कितें आमी करता घडटा तें वायट म्हूण पूण खंय ना खंय देख दिवपाची वस्त देख शिकोवपाची वस्त आल्लोली आसा व्हॅल्यू इज एट रिस्क आमच्या भुरग्यांक आमी तत्वां मुल्यां शिकोवंक जाय आनी आयचो विशय आमकां हेंच करूंक उगडास कोत्ता मोगाच्या भयणी बाबानू भुरग्यांक बरें दिवप गरजेचें पूण बरें दिता आसतना देख शिकोवप गरजेचें हें चड गरजेचें हांव कोमन्याव दिवंक एके वस्तोरेक वेता बरी वस्तोरी बरें व्हडलें घर आसा सगलें आसा ते वस्तोरे लागीं पूण उलोवंक कोण ना ती म्हणटाली फादर म्हजे भुरगे बरे सगळे काम करतात आपआपले ठिकाणांक आसात परदेसान वावुरतात म्हाका सगळें दितात घरांत टीव्ही आसा कॅमेरा आसा सगल्यो वस्तू आसात पण रडटाली कोण ना भुरगीं ना भुरग्याच्या मोगाक आशेता हांवें फादर म्हज्या भुरग्यांक बरें शिकयलें बरें तें दिलें सगलें दिलें गोडी हांव खंय तरी चुकली म्हणटा भुरग्यांक देवाचो मोग दिवंक भुरग्यांक पेल्याचो मोग दिवंक देखून गोडी आज भुरगीं म्हाका सोडून जियेतात वावर गरजेचो पयशे गरजेचे पूण म्हजे आवयचें कितें ही आवयक एकसूरपणान कितें दिसता गोडी हांवें म्हज्या भुरग्यांक तांच्या भुरग्यापणार शिकोवंक हांव विसरली आनी रडटाली मोगाच्या भयणी बाबानू आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा तुमी संवसाराचो उजवाड तुमी प्रितुमेचें मीठ मोगाच्या भयणी बाबानू जेजू म्हणटा मिठाची तर खारसण मिठाक ना जाल्यार तें मीठ कित्याक उपकारता भायर उडोवंक माडाक पासून नाका पांयां तोळाक मोस तुपाचें कित्याक मिठाची खारसाण मिठाक ना आमचे फामिलीन तर सगल्यो वस्तू आसात पूण घडये देखीचें जिवीत ना हे मोग दिवपाचें जिवीत ना एकवटाचें जिवीत ना पासियेसाचें जिवीत ना ही देख तर आमच्या कुटुंबांत आवय बापूय कशी आनी भुरग्यांक ना जाल्यार आमचें जिवीत कारसाण नासुल्ल्या मिठा भाशेन भायर उडोवंक आनी पांयां तोळा मोस्तूंक जेजू म्हणटलो आमचें तर कुटुंबाचें जिवीत देखीचें जालें आमी आमच्या भुरग्यांक देख शिकयली आमी तर देखीन हेच वाडलें जाल्यार आमचें जिवीत मिठा भाशेन रूच आसलोलें जातलें आमच्याच कुटुंबान न्हय आमचो कुटुंब पळोवन दुसऱ्यांच्याय कुटुंबाक शेजार सामाऱ्याक समुदायेन आमी देखीचो कुटुंब कशें जावंक पावतले मोगाच्या भयणी भावानू हो विशय आमच्या जिवितान नियाळटा आसतना कितें आमच्या जिविताच्या गांठीक आमी बांदून वचुया 3 वस्तू साद्यो तुमचे मुखार दवरता आमच्या आमी दितले जाल्यार आवय बापायनू पयले सुवातेर आवय बापूय कशी आमच्या जिवितान ह्यो वस्तू आसूंक जाय आमची भुरगीं एका स्पांजा भाशेन स्पांज जितलो उदकान दवरता तितलो उदक ओडून घेता तेच भाशेन आमच्या आवय बापायचें जिवीत तर देखीचें जालें आमची भुरगीं हे कुटुंबांतलें देख एकामेकाक मान दिवप सोंसप एकामेकाक भोगसप
असली तत्वां मुल्यां देखीची ओडून घेतली. देखून पयली वस्त करुया, देवाचो मोग भुरग्यांक दिया. भुरग्यांक देवाचो मोग दितलो जाल्यार आवय बापूय कशी हो मोग आमच्या काळजान आसूंक जाय, आमच्या जिवितान आसूंक जाय. भुरग्यांक म्हणटा हांव तेच करुया, आवय बापायन पयलीं दोगांयनी तेरसाच्या मागण्याक आंबोरेक हाजीर आसूंक जाय. बापूय कसो तर घडये तूं तेसाकूच येनाय जाल्यार भुरग्यांक आनी तूं कितें सांगतलोय. आवय कशी तेच कोत्ताना घडये कुजनान भोंवताय, कोणाच्या फोनाचेर उलयताय जाल्यार भुरग्यांक देख कसली आमी दितले. आवय बापूय कशी पयलीं देवाच्या मोगान वाडुया आनी भुरग्यांकूय होच मोग दिवया. भुरग्यांक आमी मिसा काडूंक शिकूंक जाय. आमची भुरगीं पळयात, तांकां मुवीक वर थिएटरान 3 वरां ओग्गी बसतलीं पॉपकॉर्न घेवन. बसनान बसतात, मोलान वर ओग्गी बरी हेळटलीं, भायर या म्हणगे वचपाक ना. पूण मिसाक येता तेन्ना तांकां कित्याक भायल्यान भोंवडावचीं पडटात, हातीन लॉलिपॉप दिवचें पडटा, चिप्स दिवचे पडटा. मिसा काडटलें जाल्यार बसोंक 1 वर खंयचें अद्देंवल लेगून जायना. वाय खंय तरी देख दिवपाची पॅटर्न आमच्या जिवितांतली आसलेली आसा. 3 वरां तर मुवीक बसतात जाल्यार अद्देंवर मिसाक बसूंक जायना. लॉलिपॉप चिप्स जाय पडटात. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी पयलीं आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय, बाबा बाये आमी मिसाक आयल्या, ओगी बसूंक जाय, बावार्थान आमी वाडूंक जाय, हात जोडूंक जाय, दिमी घालूंक जाय, उबी रावंक जाय. आमी आवय बापूय कशी आमच्या जिवितान देवाचो मोग नियाळून आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय. दुसरी वस्त, तुमच्या जिवितांतलो मोग भुरग्यांक दिया. पयशांनी सगळें विकतें घेवंक जायना. कोणी घोडे दिसत पयशे गरजेचे, वय गरजेचे, पूण पयशांनी सगळें दिवंक जायना. पयशांनी घडये तुमी बरी खाट घेतल्यात न्हिदोंक भुरग्यांक, पूण न्हीद कोणाच्यान घेवंक जाता. पयशांनी घडये तुमी घडयाळ घेशात, वॉच घेशात, बरें वॉच लाखाचें, वेळ घेवंक जातलो जावचो ना. पयशांनी घडये व्हडलें घर बांदशात, पूण कुटुंब घडोवंक जावचो ना. पयशांनी सगळें जायना. देखून आवय बापाय न्हू, तुमचो वेळ भुरग्यांक दियात, भुरग्यां लागीं उलोयात, भुरग्यां लागीं शेअरिंग करात. तुमी वावर कोत्तात असले परिस्थितीन लेगून म्हज्या चेड्याच्या जिवितान, म्हज्या चेडवाच्या जिवितान, म्हज्या भुरग्याच्या जिवितान आयच्या दिसा कितें घडलां आवय बापायनी उलोवंक शिकूंक जाय. घडये आमची भुरगीं ल्हानूच आसतना जायते प्रेशर आसता मनाचेर. इस्कॉलांतलो कोणें कितें म्हणलां, आवय बापूय कशी बी द्या फ्रेंड्स, स्पीक टू देम. आयज तुमी भुरग्यां लागीं उलयशात, भुरगीं तुमच्या लागीं उलयतलीं. आयज तो तुमी भुरग्याक फकत पयशे दिले, वस्तू दिल्यो जाल्यार भुरगीं फाल्यां व्हडलीं जातकूच तुमकां वस्तूच दितलीं, मोग दिवची ना. ती घडणी सांगल्या ते भाशेन ती आवय रडटाली, सगळें दिलें मोग दिवंक ना घडये, हांव चुकली. आमच्या जिवितान घडचें न्हय, देखून आमच्या भुरग्यांक आमच्या काळजाचो मोग आमची आपुरबाय भुरग्यांक दिवया. तिसरे सुवातेर तुमचे कोश्ट भुरग्यांक सांगात. हांव सदांच उलोवप करता आसतना जावं बावतिजमाची शिकवण दिता आसतना आवय बापायक सांगता, तुमी तुमच्या जिवितांतले कोश्ट, अडचण्यो, प्रश्न भुरग्यांक सांगूंक जाय. पयशे खंयच्यान पडटात, झाडां वयले पयशे पडटात ना. तुमी कितलो वावर कोत्तात घरान, तुमी कशे तरेन परदेसान वावुरतात, हांगा थंयसर वावुरतात, भुरग्यांक पसूंक तुमचे कोश्ट भुरग्यांक सांगात. मागलें सट करून दिनाकात, घडये तुमचे लागीं घडटा पूण दुसऱ्या लागीं घडोना. देखून दिवंक लेगून जाय तें दिवंक लेगून आनी फावो तें दिवंक तेंच भुरग्यांक दियात. पयशे झाडाक जाता ते भाशेन झाड आलोवन पयशे पडटले म्हूण भुरग्यांक शिकूं नाकात. भुरग्यांक तेंच दिसतलें. तुमच्या जिविताचे कोश्ट, तुमी कितली रडटात, तुमी कितली कोश्ट कोत्तात, आतांच्यो पांयाच्यो नाक्षो जोरयतात, आमच्या भुरग्यांक सांगुया. आमच्या भुरग्याक तुमच्या कोश्टाची वळख दिवया. भुरगीं पळयतलीं, म्हजी मामी, म्हजो डॅडी म्हाका वाडोवचे खातीर कोश्ट कोत्तात. कित्याक तुमच्या कोश्टांनी तांचें फुडलें जिवीत लिपलोलें आसा. तुमच्या कोश्टांनी तांकां देख मेळटली. कशे तरेन पयशे मोडूंक जाय पळय ते, कशे तरेन पयशांचो वेल्यू करूंक जाय पळय ते. मोगाच्या भयणी बाबांनो, असल्यो थोड्यो देखी तुमचे मुखार दवरल्यात, आमच्या जिवितान घेवया आनी आमच्या भुरग्यांक शिकवया.
आज तोच जेजू हे वेदीचेर येतलो. ताणें आपल्या जिवितांतल्यान बरी देख पोरजेक दिली. आमच्याय कुटुंबाक आमचेय कुटुंब देखीचे जावंक त्या जेजू लागीं कोतकोत्यान ह्या पवित्र मिसांत मागून घेवया. उबी रावया. आमचे कुटुंब देखीचे जावंक देवाच्या आदाराची आनी कृपेची गरज आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान पिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी संस्कारलोल्यांनी तरणाट्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक तांचें जिवीत उजवाडाच्या पावलांनी चलोवंक तेच तांकां उत्तम नमुणे जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी संवसारी वस्तूक लागून आपलें जिवीत ओगडायना जावंक पूण जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक जेजूच्या तत्वांनी आनी सात्वीकपणी मुळ्ळ्या आपल्या जिवितान भितर काडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. ह्या मिसा बलिदानान आपले इंतेसांव भेटयलोल्या सिल्रॉय फेर्नांडीस हाका मागलोलो उपकार फावो जावंक बगयोत आतोनीच्या मजतीन बापा लागीं मागुया. गोडीभर ओगीच रावन तुज्या काळजाची गरज जेजूच्या पांयां सुरशी दवर. स्वर्गीच्या बापा आमचे कुटुंब देखीचे जावंक आमची भुरगीं देखीची जावंक आमचे आवडे आमच्या आवय बापायंक आमच्या भुरग्यांक आमच्या जाणट्यांक आमी तुज्या हातान घालता. देखीचे नमुणे जावंक आमकां करपा दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C23 पेज 38. Or below, tu giros
विश्वातुल्यो आजच्या दिसा घडोवितल्यो चिरून वेतल्यो मोडून वेतल्यो आमची पिके एकठांय करता सगळ्यो जिवाय सोदून वेतल्यो आनी तुका दोनया भोगता. उबी रावया. मोशा बाबा भयणानू मोशें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सोर पदवीदार आनी भोव व्हडत्या देवा, तुज्या भागिवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मनांत जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उय अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योत आतून तुज्या भक्ताच्या मनाक हो उगडास आमी समोरंबूंक तुजे पोरजेक तूं फावो कोत्ताय. तुजे पवित्र सोबेक ताचें पुण्यवन जिवीत धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवीत, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवीत कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गुट पोर गोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमच्या बाबा भयणाची, आमच्या भुरग्यांची, तरणाट्यांची, पिडेंत आसलेल्यांची, परदेसान वावुरतल्यांची, भुरग्याचें देणें मागतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये संगाती, तिच्या पोती बागीवोन झुजे, बागीवोन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोंत आतुनी बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. पावस पडलो म्हणटकूच आमी झाडां ट्रीम कोत्ता, बेंडटा, बरो आकार येवचे खातीर, बरी फुलां फळां जावचे खातीर. देखीचें जिवीत आमी आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या भुरग्यांक दिलें जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक बऱ्या संस्कारांनी, बऱ्या तत्वां मुल्यांनी वाडोवंक पावतले. हें देणें आवय बापूय कशी आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक फावो कर म्हूण जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान मागुया. बरोबर. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सुर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां ताची उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती या जेजूक शेवतां ती सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करूया D22 पेज 59.
प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागयोत आतुनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार धरून तुजी सेवा सदांच भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या बाबा भयणाच्या गोरजांक पावूंक तुजी कृपा आमकां दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. बरे देखीचे कुटुंब घडोवंक तुमकां धाडटा. उपकार करून बसात. सदांच्यो कळोवण्यो मिसांची ते सावन दिवंक जाय, डोनेशन दिवंक जाय. आमचें ऑफिस उक्तें आहा तेच भाशेन सवेनी रूम उक्तो आहा. तुमकां सांगलां ते भाशेन 2 व्हिलर्स पार्किंग हांगासर आनी लॉक करचें न्हय, पूण उक्ती सोडचीं, कित्याक कसली एमर्जन्सी येयल्यार आमच्यान ती काडूं येतात. फकत सांजेच्या 5:30 वाजतांच्या मिसाक हांगासर 4 व्हिलर्स आनी 2 व्हिलर्स आमच्या कंपाउंडान पार्क करूं येता. जाणट्यांक आनी पिड्योवंतांक ह्या दारांतल्यान व्हीलचॅर वो कितें घेवन भितर काडची. आमचे फिरगोची जे वस्तुऱ्यांचो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात तांणी आपणे तयार केल्ल्यो कापाच्यो वस्तू बँड स्टँडार विक्रेक दवरलेल्यो आहात, त्यो तुमी घेवच्यो आनी तुमचो आदार तांकां दिवचो. तुमची कुमसरां आयकूंक फादर हायसिंत आहा ते वाटेन तुमी थंय करूं येतात. साळगांवचे सिमनोरीच्या रेतोरान दवरलीं ती डोनेशन कुपन्सां आज आनी फाल्यां आसतलीं, मागीर आसची नात. ते पासत आमची वॉलंटियर्स बायल्यान ती घेवन आहात. तुमची फुलना पाकळी साळगांवचे सिमनारीक तुमी दिवची. तुमच्यो सोत्र्यो आनी रेनकोट पावस सुरू जालो म्हणटच बायल्यान स्टँड आहात थंय लांबोवची. एकेरीत कळोवणी जी कालूच हांवें सांगल्या, 4:30 मिसांक जायतो लोक येता आनीक आमी एकूच मीस दवरलेलें वेस्पराच्या दीस सोनवारा दीस 5:30. पूण लोक म्हणटा आमची 13 दीस चुकतात. आमी इतले पयसतान येता, 5:30 आमकां रावंक जायना, 5:30 आमी वचूंक जाय. ते पासत 4:30 मीस पोत्तून घाला आनी मागीर वेस्पराचें मीस 6 वाजतांक जातलें. सो पोरू हांव पळयतालो वेस्पराच्या मिसाक कॉन्फ्राद आनी पाद्रीच आनी कोयर आनी कोण ना. ते पासत ते मीस गरजेचे मीस. आनी त्या मिसान तुमकां वांटो घेवंक कधी करून तुमी म्हणटात आमचें सोरपातेल करूंक जाय आनी सान्नां करूंक जाय, ते मागीर करात, तुमी वेळ करून करात. पूण तुमी ह्या वेस्पराच्या मिसांत वांटो घेवंक येता. ही बदोळणी तुमकां कळीत करता. म्हाका आमच्या ट्रॅफीक पुलिसांनी नोटीस धाडल्या ते प्रमाणे कोणेय आमच्या दुर्गाच्या फुड्यांत भायर सरता आसतना 10 वाटाक आतां कोणेय पार्क करचें न्हय. नो पार्किंग झोन तो थिंगा बोर्ड मारलेलो आहा. ते म्हणल्यार पार्क करीत आमी तांकां हेवी चालन दितले हांव, कित्याक ती सुवात पार्क करूंक दवरली आख्खें ट्रॅफीक सारकें जॅम जाता. ते पासत सांगलां तुमी पार्किंग लॉट, हांव जाणा पार्किंग लॉट पावना, वयर हॉलाच्या फाटल्यान आनी वयर ग्रावंडा कडेन तेशी ते वाटेन पार्क करून तुमच्यान येवं येता. जे भशेन आमी ओल्ड गोवा कोत्ता, पयस पार्किंग करून मागीर चलून येता आमी. ते पासत बेगीन येयात. ही पद्दत आमी सांबाळूंक सोदता. आमचें राती पुरसांव बायगोंद हातुनीची मुर्ती घेवन एकदम बरें जालें. जोरूय आमचे पातकूर आनी भुरगे लेट पावले, पूण लोक दादोस जालो, कित्याक सगलीं भोगती पळोवन आपआपल्या खुर्साशीं कोपेलाशीं बरे भशेन रातशीं लागून रावलीं. ते कितें क्वार्तफाल 11 पावल्यात, क्वार्तफाल 6 भायर सरलेले ते, आनी लोक खुशाल जाला. आमी पातकुराक दिनवासतांव आनी ताच्या तोरणाट्यांक आनी जाणीं ताका आदार दिला. ही मोटोकेट करूंक बरे भशेन जाली. ताका लागून पातकुराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं ताची इनिशिएटीव आनी तें बरें ट्रान्सपेरंट गौर केलें. सांतातुनीक दवरून पावस आयलो जाल्यार निमाणो पावस आयलो मातशें, पूण इतलो गोत
पावस नासतना जालें आनी ते आमी कोंत्रेलूय नवें केलां तें बरें आनी नवी इमाज पळोवन हाडलेली ती हांगा दवरल्या ती घेवन आमी गेल्या ते पासत हांव एकदम खुशाल तुमी लेटूय जाल्या लागून तुमी रावली देखून आनी मागडी आनी तुमी बेसांव घेवन तुमी उमाव मेवलो देखून आमचें कालचें कलेक्शन काल 4:30 मीस हांवें दोबाजीक मीस कशें केलें फेस्ताचेंच कशें भरपूर लोक काल भरपूर कित्याक काल 13 आनी काल मंगळारूय इतलें की कलेक्शना दिशी आमकां गमलां 3,03,900 रुपया आयल्यात हांव तुमकां खरेंच दिन वाचतां आमचें कलेक्शन वाडत गेलां आयज घडी उणें जातलें कित्याक आयज लोक थोडो आहा पूण इतलें तुमी उदारपणान दिलां आनी सांतांतून 4 पावटूच न्हय 7 पावटीच न्हय सुबेज दितलो तुमकां कित्याक तो तुमच्या रिणान केन्नाच रावचो ना आनी तुमचेर आशिर्वाद घालून तुमच्या कुटुंबाचेर तो आशिर्वाद घालतलो आनी सगलें जी तुमी कितें मागतात तें तुमकां दिल्या बगर रावचो ना ही म्हजी खात्री तुमकां 2 वर्सां पादवीगार कसो हांवें ही ओरचोरी हांगा जातात ती पयल्यान ते पासत तुमी देवाक आर्गां दिवची येदो व्हडलो पात्रोन तुमकां दिला आनी तुमची सगलीं तो कामाक कोत्ता देखून उबी रावया तुमी सॉरी तयार जावत हे बायगोंत आंतुनीची विणवणी मागूंक मागणें करूं भाग्यवंत आंतोन भाग्योंद आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी भाग्योंद आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमिता आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां नोमान तुका भाग्योंद आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्म दुता कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ बोर म्हजें मोन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगा आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें तोर पोरगोटूंक म्हाका शिकय हे देवाचे इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंतीपोरीत काळीज तुका उक्तें करतां आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसून येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां भाग्योंद आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणारा तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आखान पळय तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार ह्या वेळार तुका जाय तें माग उत्सुऱ्यांच्या बागयोंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय तर तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदीन जीव सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर आमेन
बागीवन तांतून आमचे पासोत विनोती खोर क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा तूं बावार्द्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवडी तुज्या शेड्यांक उतरान चुरूंक आनी देखीन चलोवंक बागीवन तांतूनी पवित्र सोवेक तुवें दिलोय ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो बावार्थ सांबाळून आनी देखीन दाखयल्ली ती सुर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्यान जबदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना देवाचो आदार सदांकाल आमचे ताय आमी शेवटाक गायन करूया U25 पेज 243 आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतले